झाडां झाडां ही सैमाची सुंदरकाय। पाचवीचार रानां शेता बाटां हाका लागून सैम फुलून दिसता। झाडांचे आनी मनशाचे एक अतूट अशें नातें आसा। झाडां आमकां लाकूड बडी दितात, फुलां फळां दितात, शीतळ सावळी दितात। ताच्याकूय व्हड म्हणल्यार पर्यावरणाचो समतोल झाडूच सांबाळटा। मनशाक जेवणा खाणा भायर गरजेन लागता तो प्राणवाय। झाडां हो प्राणवाय निर्माण करतात। सैमाची सोब झाडां बगर आनी कोणूच राखूंक शकचो ना। देखून आमी झाडां रोवप आनी तांची जतनाय घेवप हे सामके गरजेचे जावन आसा। तर आयज आमी अशीच एक झाडांची जतनाय घेवपी लोकांची काणी, अमृताची काणी या पाठांतल्यान शिकुया। राजस्थान राज्यांतल्या जोधपूर शारा लागीं खेजांडली हो गांव आसा। खेजांडली गांवांत खूब खेजाडी झाडां जातात, म्हणून ह्या गांवाक खेजांडली हे नांव पडलें। हे झाड चडशे रेवडी प्रदेशांत जाता। ताका वाडपाक चड उदक लागना। ताची साल वखदां करपाक वापरतात। लोक तांची फळां शिजोवन खातात आनी ह्या झाडाच्या लाकडाचेर खंयच्याय किटकाचो परिणाम जायना। खेजांडली वाठारांतली जनावरां खेजाडीची पानां खातात, तशीच त्या वाठारांतली भुरगीं ह्या झाडाच्या सावळेंत खेळटात। खेजांडली गांवांतले लोक रोंपे, झाडां आनी जनावरांची खूब जतनाय घेताले। जाणटे तांकां जे सांगताले ताची गांवचे लोक याद काडटाले। ते म्हणटाले, झाडां आनी जनावरां आमचे बगर जगपाक शकतात, पूण आमी तांचे बगर जगपाक शकनात। ह्या खेजांडली गांवांत 300 वर्सां पयलीं अमृता नांवाचे एक चली रावताले। अमृता सदांच सकाळी बेगीन उठून आपल्या इश्टांक झाडांक पाचारताले। दर दिसा ते एक खाशेले झाड वेचून काडटाले। ते आपले हात झाडा भोंवतणी घालून झाडांच्या कानात सांगताले, इश्टा, तू घटमूट आनी सोबीत, तू आमची जतनाय घेता। झाडा, तुजे उपकार, हांव तुजो खूब मोग करता। तुजे बळगे म्हाकाय दी। अमृता भशेन हेर भुरग्यांची खाशेली झाडां आसली। ती झाडांच्या सावळेत वरांची वरां खेळटाली। अशीच वर्सां गेली। अमृता आतां व्हडलें जाल्लें। एक दीस ते झाडाक पाचारपाक गेल्ले। आपल्या गांवांत कांय अनोळखी मनीस आयल्यात ते ताका दिसले। तांचे कडेन कुऱ्हाडी आसल्यो। राजान लाकडा खातीर झाडां कापूंक तांकां धाडल्यात अशें तांणी सांगलें। राजाक राजवाडो बांदपाक लाकडाची गरज आसली। राजाचे लोक झाडां कापतात ते पळोवन अमृतान आपले हात झाडा भोंवतणी घालून तांकां वेंग मारली। राजाच्या मनशाक राजाचो आदेश पाळूंक जाय आसलो। तांकां झाडां कापूंक जाय आसली। झाडां वाटोवपा खातीर अमृताच्या धुवांनी आनी शेकड्यांनी गांवकारांनी झाडांक वेंग मारली। झाडां वाटोवपाच्या यत्नांत अमृता, तिच्यो धुवो आनी हेर लोक मेले। जेन्ना राजाने आयकलें तेन्ना लोकांनी झाडां खातीर आपलो जीव दिलो हें ताका खरें दिसना जालें। तो त्या गांवांत गेलो। थंय झाडांक आनी जनावरांक आशिल्ल्या गांवकारांच्या मानाविशीं ताका समजलें। गांवकारांच्या झाडां खातीरच्या खर भावनांनी राजाचेर व्हड परिणाम केलो। ताणें आदेश दिलो की आतां साकून त्या वाठारांत एक्कूय झाड कापचें नात आनी एक्काय जनावराक दुखापत जावची ना। आजूय सुमार 300 वर्सां उपरांत खेजांडली गांवांतले बिश्नोय नांवाचे लोक झाडांक आनी जनावरांक सांबाळटात। रेवटाच्या मदीं आसूनय हो वाठार पाचसो आसा आनी जनावरां भयाविरेत भोंवतात। झाडांचेर संकट म्हणल्यार मनीस जिविताचेर संकट।